हाचे रामायणाचो गीत गायनाचो कार्यक्रम जाता आनी ह्या सगळ्या कार्यक्रमाक इतली वर्सां गेली आमचोच एक क्रिस्तांव बांधव म्हणजे फ्रांसीस एंथनी गीत रामायण हांगा सादर करता आनी आमच्या सगळ्यांचें मन तो ओढून घेतालो. हालींच ताचें निधन जालें आनी आमकां प्रत्येक दिसतालें की ताची उणीव आमकां भासतली म्हणून. पूण आज खूब उमेद दिसता की आमचेच दोन वास्कोचे सुपुत्र आनी च्यारी समाजाचेच एक सुपुत्र वृषाल च्यारी आनी ऋषिकेश च्यारी हांणी इतले सुंदर रित्यान आज गीत रामायणाचो प्रोग्राम सादर केल्लो आसा आनी आमच्या सगळ्यांक वास्कोकारांक एक उर्बा दिल्ली आसा की आमचे म्हणजे आमी सगळ्या गोंय कलाकारांची काणी इतले सुंदर आज सादरीकरण जालें तांचें. आज तुमी पळयलें हॉल पॅक आशिल्लो. ही सगळी प्रभू श्री रामाची कृपा. प्रत्येक जाणांक प्रोत्साहन दिवप, प्रत्येक जाणांक इन्स्पिरेशन दिवप आनी जाका आमी आराध्य दैवत मानतात ताजी आमी स्तुती गाता आसतना तांकां वचून खूब बरें दिसतालें. आज ह्या वाठारांत म्हणजे प्रभू श्री रामाचे गर्जना जाता, भजन जातले, राम जन्म आज जालो आनी जन्म म्हणजे आमच्या खातीर सगळ्या हिंदू बांधवांक उत्सवच तो आनी ह्या उत्सवाच्या निमित्तान वेगळे वेगळे कार्यक्रम वर्सांभर राम विश्वकर्मा संस्थान हे करीत आयिल्ले आसात. नाटकां आसतलीं, बाकीचे गायन अभंग गायन स्पर्धांनी आनी अशें करून हो राम जन्म आमी मनयतात. रोखडीच हनुमान जयंती येता. हांव सगळ्यांक परत एकदा रामनवमीच्यो शुभेच्छा येता त्यो बऱ्यो. सगळ्यांत पयलीं आमचे समस्त गोंयकारांक रामनवमीच्यो शुभेच्छा. हो कार्यक्रम घडोवन हाडटा म्हणजे तेच्या पयलीं इतिहास आसा. इतिहास म्हणजे जवळ जवळ ह्या देवस्थानाक 150 वर्सां सुमार जाले आनी 147 वर्सां कंप्लीट जाल्या म्हणून आमचे कडेन तेजे पुरावे आहा. आनी हो कार्यक्रम म्हणजे आतां गीत रामायणांतल्यान सुरवात जातालो. पयलीं आमचे फ्रांसीसाचे ताजीबाईन सांगलें फ्रांसीस जातालो तो तेजें निधन जाल्ल्या उपरांत आयज आमचे धाकटे बांधव जे आमच्या वाड्या वयले कोण बालक कलाकार हे सुंदर अशें गीत रामायण सांगिल्लें. आयज पळय तुमी पळयत जाल्यार मंडपान आमची इतली गर्दी आहा. तसोच ह्या उत्सव आमी भजन सगळी साजरी करता. आयज रामनवमी सकाळीं 12 सुमार राम जल्म जालो. तशेंच आतां सांजचें भजन आसतलें. रातची 7 सुमार पालखी भायर सरतली. पालखी मिरवणूक जातली. तेज्या उपरांत पालखी भितर येयल्या उपरांत परत भजन जातलें. असो आमचो आयचो कार्यक्रम. तसोच हे हनुमान जयंती जायसर तो कार्यक्रम नाटकां, ललीत कार्यक्रम, अभंग गायन स्पर्धा असो आमी कार्यक्रम करता. आनी हांव म्हणटाय हेच्या फुडें आनी कार्यक्रम वाडपा खातीर आमी प्रयत्न करतले. जशें की आमचे आमचे नगरसेवक आतांच म्हजे कडेन उलयताले की फुडल्या रामनवमी कडल्यान आमी महाप्रसाद दवरया म्हणून. अशें जर लोकांचो आमकां प्रतिसाद लागलो जे हातभार लागलो जाल्यार अवश्य आमी फुडल्या रामनवमीच्या महाप्रसाद दवरपाची विचार करतले. हे दोन गोश्टी सांगून हांव तुमचे रुद्रेश्वरान जो आमचो अध्यक्ष हांचो देवळाचो आनी आमचो तसो आमदार दाजीबाब तेंच्यांनी आमकां खूब हातभार लायला हांगासर. आनी हो कार्यक्रम जो आसा आमी पळय हो वर्सान वर्स असोच आमी साजरा करून हेज्याक आनीक मोठो करपाक वयतलो. हेतून आमचे सगळ्यांचे हातभार आसा. देव बरें करूं. दोन्ही पिढी रामनवमी म्हणजे आमी ल्हानपणासून सुरवात केली हे मेस्तावळच्या वाठारांत आनी आयज आमी हेजे व्हडले ह्या हेचेर पावल्या लेवलाचेर नगर अध्यक्ष म्हणून ह्या श्री रामाचो आशिर्वाद आनी ह्या सगळ्या वॉर्डांचो आशिर्वाद. सगळ्यांक पयलीं सगळ्यांक रामनवमीची उन्नत परबी. गीत रामायण हे तुमी आतां सगळ्यांनीच पयले. आमी सगळे जाण पयलीं फ्रांसीस म्हणून जो गायक आसलो ताका पळोवंक आख्खे वास्कोचे लोक येताले. आनी आयज आमच्याच वाठारांचे 2 भुरगे गुरुचारीचे 2 चेडे ते आयज तेंच्यांनी आयज सुंदरशें गीत रामायण गायले. आनी आतां आमकां भविश्यान तांकांच पळोवपाक जाय आनी सुंदरशें गाणें पळोवपाक सगळे जाण लोकांकूय आवडलें. अशेंच तेंच्यांनी चालू दवरपाचें आनी असोच आमचो कार्य जे मेस्तावळेकार आमचे संस्था श्री रामाची विश्वकर्मा संस्था जे कार्य चलता तितून एक म्हाका ॲड करपा जाय जाल्यार तेंच्यांनी एक महाप्रसाद होय सुरूच करची. आमी अध्यक्षा कडेन उलयल्या. आमी सगळे जाण मेळोन बाबा खंय तरी हातभार लावन एक महाप्रसादूय तेंचो दवरचो अशें आमच्या मनान आहा. कित्याक 12 सुमार जेन्ना राम पाळण्यान हें जाता आनी मागीर सगळें गायन बीन जाता म्हणल्यार 1:30-2 जाता. पूण तेन्ना महाप्रसादाची सोय करची म्हणून आमी अशी मागणी केल्या अध्यक्षा कडेन. आनी फुडल्या जेन्ना रामनवमी येतली तेन्ना ही सोय जातली अशें हांव देवा कडेन मागता आनी अध्यक्षा कडेन मागता. आनी एकटो सांगता देव बरें करूं. सगळ्यान पयलीं समस्त गोंयकारांक रामनवमीचे उन्नत परबी सगळ्याचे येयलें आसा. शिवरामायण येयलेलें आसा आनी खूब बरें दिसता. कित्याक
ते सांगायचे पडलं की हांगाचे जे लोकल जे भुरगे आहा चार्ली ब्रदर्स 2 भाव ते दोगांनी मेळून आयज सुंदर जे रामाचे आयज त्यांनी गायन केला खूब बरो आनंद दिसता.